वास्कोचे आमचे आमदार ताजी सरकाराक धन्यवाद म्हणटा की आता पळयता आमी पावस सुरू जालो इतक्यान हांगा फ्लडींग जातालें ह्या फाटी फ्लडींग जावना खरेंच थँक्यू आमदार तुमकां की हांगा फ्लडींग ह्या फाटी जावना नाल्यार आमी पळयताले वर्सावरूच पाणी भरताले त्रास जाताले भुरग्यांकूय वचपाक सो साहेबांनी बरी इनिशिएटीव घेतला तशेंच हे फाटल्यान क्लिनींग जे केला त्या म्हाका दिसता खरोच बरो प्रोजेक्ट ह्यो हातीन घेतला साहेबान 4 वर्सां जेन्ना आमी आमचो आमदार जिखून येयला तेन्नासून आमी खंय ना खंय लोकांचे खंय तरी त्रास खंयचो कमी जावपाक जाय म्हणून आमी खूब प्रयत्न केलो हो साको जो पयलीं पोर्तुगीज टायमाचेर बांदलो तो येदोसो आहलो आज केदो व्हरलो तुमी तुमच्या दोळ्यान पळोवंक शकता हे आमचे चेंजीस आतां जेन्ना हे तुमी पळयता जे क्लिनर चालू आहा वॉटर बॉडीचे हें केन्नाच जावना ही गेली 3 वर्सां आमदारान धरला बा आमचे तशे सुरेश भाव बीन घर ते लागीं थंयसर बुट्टी येता ते बुट्टा घर उदीक भितर वयता आनी हें आतां कित्याक ही लो लायन एरिया आनी आमी जितलो प्रयत्न केलो आमदारान आमी सगळो प्रयत्न केलो खंय ना खंय तरी हें करपाचें म्हणून पूण कशें आहा एकदां जास्ती पावस येत जाल्यार पासून खंय तरी वाट मेळना आनी लो लायन एरिया म्हणून उदीक भरता पूण आमदारान हो जो साको बांदलो प्लस आमच्या तान्या हॉटेला कडेन पयलींचे 4 आमचे ड्रेन आसले क्रॉस ड्रेन आसले ती बांदपाची सुरू जाल्ली म्हणल्यार खंय तरी आमी आमचो प्रयत्न चालू आसा खंय तरी लोकांक बरी सोय मेळची आनी बरें जावचें म्हणून आतां जे आमी आतां हें जें क्लीन केलां तितून आतां गार्डन टायप आमदारान चिंतलां बरें गार्डन करपाचें वॉकिंग ट्रॅक करपाचो कित्याक हे भोंवतणेन जे उरुलें आसा हेका म्हणटा दत्तवाडी आनी दत्ताचें देवूळ दत्तवाडी दत्त म्हूण देव म्हणजे एक क्लीन देव आनी थंय लोकांक बरें दर्शन घेवपाचें जाल्यार सरावंडींग जे बरें आसपाचें म्हणून आमचो आमदाराचो आमचो प्रयत्न आसता हे सरावंडींग बरें जावचें म्हणून आमी खूब प्रयत्न केला लोकांक आमी खूबदां सांगलां बाबा हे जे हेचे कडेन आहा तुमी कचरो उडोवं नाका म्हणून जे बांद आसा थंय कचरो आमी क्लीन करता पूण परत कचरो जाता पूण आतां खंय तरी हात जोडून मागता जेन्ना आमी आमचो त्रास काडून इतलें क्लीन करता हें तुमच्या वाड्या खातीर आनी तुमचो वाडो क्लीन करपाचें हें तुमचें हें आमचे ऑनरेबल MLA राजी साळकारान बरी इनिशिएटीव घेतले की वॉटर बॉडीज आसलेले बेलाबाय उरुल्ले मेस्तावाडा मायमोळे जे इतके वर्सां थंयसर ती सगळी घाणूच दिसताली डंपिंग जाताले ते जंगली ग्रास बरे येताले रस्त्यावयल्यान चलताले लोकांक चलपाक बरें मेळनासलें पूण आतां दाजीन जशें कितें इनिशिएटीव घेवन एक कितें हांगा ब्युटिफिकेशन करपाचें आनी तेच्या सायडीक अवती भोवती लोकांक वॉकिंग ट्रॅक करपाची येवजयला आमी मना पासून तेजे आभार मानता अशी तेणी वास्कोची अशीच ब्युटिफिकेशन करचें उरुले आनी बेलाबाय ह्या 2 वाड्यां मदीं आसा आनी ह्यो सगळ्यो आमच्यो वॉटर बॉडीज आसा म्हणजे उदक हांगा खंय तरी पावस पडलो की हांगा उरता त्यो वॉटर बॉडीजाची होल्डिंग कॅपॅसिटी चड जावची आज तुमी जे फ्लडींग सगळ्या वास्को भर पळयना ताजें हें एक मुख्य कारण आसा की जे होल्डिंग कॅपॅसिटी एका तळ्याची आसता नाल्यार एका वॉटर बॉडीची आसता ती आमी इनक्रीज करता ती इनक्रीज कशी करता जाल्यार डिसिल्टिंग करून नाजाल्यार झाडां आसा ती काडून सगळी आमी ती डिसिल्टिंग करता आनी अशें करून आमी ह्यो वॉटर बॉडीजांच्यो होल्डिंग कॅपॅसिटीज आमी इनक्रीज करता आमी हाच्याय पयलीं सांगिल्लें आसा की ह्यो वॉटर बॉडीज म्हणटा त्यो वास्कोच्यो लंग्स कश्यो म्हणजे वॉटर बॉडीज सगळ्या कडेन ह्यो आसूंकूच जाय आमच्या आज ह्यो म्हणजे हांगा आसा नाल्यार बेलाबायची ही आसा नाल्यार नॉर्बर्ट्सा फाटल्यान आसा मायमोळ्याचे ते येदे व्हडले तळे आसा ह्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज आमी ज्यो पावसान पळयताल्यो की होल्डिंग कॅपॅसिटी हांची बरी आसताली त्यो आमी परत रेस्टोर करप म्हणजे ह्यो लंग्स आमच्यो परत एकदां निवळ करप आनी ताजे भोंवतणी ते करता म्हणजे होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडयता दिसपाक पसून बरें दिसपा खातीर एक ब्युटिफिकेशन करप ताजे भोंवतणी एक वॉकिंग ट्रॅक करप ही आमची ही येवजण आसा आनी पयल्या फेजीन आमी आज डिविडींग करून डिसिल्टिंग करून ताजे भोंवतणी आमी एक गार्डनशें करतले म्हणजे जे येता वता ते लोक म्हणजे पयलीं कशें जातालें आमकां फक्त हांगा शेत दिसतालें शेत म्हणजे शेतूय न्ही तें म्हणजे जंगली हें म्हणटा ग्रास म्हणटा तशें जंगली ग्रास दिसतालें पळोवपाकूय वायट दिसतालें आनी खुबश्यो हें जातालें पूण आज आमी हांगा तुमी पळयलें की दोनूय पंपींग म्हणजे हें कित्या खातीर जातालें सिवरेज तातूंत भितर उदकान वताली म्हणून तें जातालें आमी सगळ्या कडेन म्हणजे नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान जावं गोवा शिपेडा फुडें जावं बेलाबायच्या ह्या सायडीन जावं उरुल्याच्या ह्या सायडीन नाल्यार बेलाबाय हें तळें जावं हे टोटल ब्युटिफिकेशन करपाचो आमचो प्लॅन आसा आनी दीस इज इन लायन म्हणटा तशें हांगा रोखडोच तुमी पळयता की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता म्हणजे सगळेच कडेन करता आसतना सगळेच कडेन सौंदर्यीकरण जावचें आनी आमच्या वास्कोकारांक बरें दिसपा खातीर बरें चलपा खातीर हें आनी हें करता फिट इंडिया मुवमेंटाच्या अंडर तांकां वॉकिंगूय जालें म्हणजे लोक हॅप्पी उरले म्हणजे फिटूय उरले लोकांक आज चलपाचो जागो ना सो हो एक कॉन्सेप्ट
आमी पळयल्लो आनी तो कॉन्सेप्ट आज आमी गोंया भितर वास्को भितर आमी इम्प्लिमेंट केलो. त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर हांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता, कित्याक आतां पसून हांवें फोनार पसून तांकां एक एप्रुवल घेवन दिली, म्हणजे ताका काम सुरवात करपा लायली. तो प्रपोजल दुसरो आनी खंयचो आसा तो वतलो. म्हणजे इतले क्वीक आनी इतले फास्ट आमचें गव्हर्मेंट काम करता, आनी हे सगळे लोकां खातीरूच आसा हें सांगता आसतना बरें दिसता.